एवरीवन, तर कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली। गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तर आयज आमी करया गोवन स्टायल चपाती। गोवन स्टायल चपाती म्हणजे मातशी आमची चपाती युनीक आसता। आमी मदीं गांवठी तूप घालता जे करून ती चपाती बरी मऊ जाता आनी ती बरी मचून अशी फुलोन येता। ती 3 लेयराची अशी चपाती जाता। तुमी ही चपाती नक्की ट्राय करून पळया आणि म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां कशी लागली। तर आयज आमी करता गोवन स्टायल चपाती। ताच्या खातीर हांवें घेतला गरम उदक, 1 वाटी पीठ, गांवठी तूप, 1 चमचो मीठ आणि 1 चमचो तेल। पीठ एका आयदनान घेवन तातून मीठ घालून घेवपाक जाय आणि थोडे थोडे करून उदक घालून ते मळून घेवपाक जाय। मळून जातकीर तातूर 1 चमचो तेल घालून ते परत बरे असे मळून घेवपाक जाय। पीठ मळताना गरम उदक म्हणजे मातशे निवलेले उदक घालून मळल्यार पीठ बरे असे मऊ जाता। पीठ बरे मळून जातकीर ताचेर एक प्लेट तापून ते 10 मिनटां खातीर रेस्ट करूंक दवरपाक जाय। 10 मिनटां जातकीर परत आनी एक वेळा ते पीठ अशें बरें मळून घेवपाक जाय। बरे धाकटे धाकटे अशे गुळे करून घेवपाक जाय। सो चपाती लाटच्या पयलीं सायडीक एका प्लेटीन अशें पीठ घेवपाक जाय। कपडो घालून तेचेर लाटणे दवरपाक जाय जेणे करून जे आमचे पीठ असता पळय लाटतना ते काउंटरार पडना आनी काउंटर क्लीन उरता। ओके, चपाती लाटपा खातीर पयलीं पिठान अशें रोल करून घेवपाक जाय आनी ताची एक धाकटुली चपाती लाटपाक जाय। ताचेर अशें तूप घालपाक जाय आनी ती चपाती एका सामोसाच्या आकारान अशी रोल करपाक जाय। आमी गोंयान चपाती अश्योच करता। परत ती पिठान अशी हे करून ताची एक चपाती लाटून घेवपाक जाय। आता चपाती लाटून रेडी जाल्ली आसा। मदीं तूप घातल्या कारणान ती अशी बरी फुलोन येता। ही आता चपाती दोनूय सायडींतल्यान भाजून घेवपाक जाय। सो ही पळय आता आमची चपाती भाजून रेडी जाल्ली आसा। ती एका हॉटकेसीन काढून घेवपाक जाय। चपाती काडच्या पयलीं हॉटकेसीन असो कपडो घालून घेवपाक जाय जे करून आमची चपाती बरी मऊ उरता, ताका मॉइश्चर बीन ओडना। ही आसा आता चपाती आमची जावन रेडी जाली। सो आमची चपाती जावन रेडी जाल्ली आसा। ही चपाती तुमी सकाळची च्यावे वांगडा, इवन टमाटाची भाजये वांगडा, रातची भाजये वांगडा, कित्याय वांगडा खावं शकता। ही चपाती तुमी नक्की ट्राय करा आणि ही चपातीची रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग। बाय।